सो खूप तेंपानी रेयानाची गाडी काडला भायर आणि ही कितें फुडें दवरला हां ओके. सो रेयानाची गाडी काडूंक ना न्ही खूब तेंप जालो तो म्हटलें आयज काडया म्हटलें. एका फोनाचेर फोन ए काय हात लाय नाका आसूं तें तशेंच हेच काम हात लावपाचें. हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? सो आमी सकाळ सकाळ रेडी जाला वचपाक आनी काय हात लाय नाका आयज रेयानाची गाडी काडला भायर. तुमकां खबर आहा न्ही काडचें पडटा एक रावंड घेवचें पडटा. सो म्हटलें आयज खंय वचपाचें आहात न्ही सो कार घेवन या म्हटलें शिवन आतां. सो आनी रेयानाच्या गाडयेन बसलें न्ही उठपाक मन येना इतलें बरी दिसता ताका लागून. सो आयज काडलें भायर आनी शिव ते गाडी पार्क करपाक गेला क्रेटा आनी इको भितर. सो हे फुडें आसता न्ही गाडी रेयानाची गाडी फाटल्यान आमची गाडी आसता. सो आमची गाडी भायर काडूंक जाय आमी रेयानाची गाडी काडूंक जाय खूब राटावळी. सो आयज ब्रेकफास्ट बीन काय करना भायर करतले आमी. सो आयज वयता आमी देवळान कुलदेवाच्या देवळान वयता हांगा माद्दोळ दोन कडेन आसा. माद्दोळ आसा माद्दोळ आसा आनी वेर्णा आसा. वेर्णा मातशें पयस पडटा न्ही सो माद्दोळ वयता आमी. सो आतां डिलिव्हरी लागीं येयला न्ही सो म्हणपा जालें ब्लेसींग घेवन येवया म्हणून देवाचें. सो जस्ट भायर सरला आयज संडे आयज ताका इव्हेंट आसा आकाश हँडल करता या म्हटलें. सो ब्रेकफास्ट करूंक ना हायवेर वयताना आनी एक रेस्टॉरंट आहा. सो जेन्ना आमी टेम्पलांक वयता न्ही आमी ते रेस्टॉरंट पळयतालेच. सो आयज शिव म्हणपालो थंयसर च्या पिया म्हणून. सो कशें आसा कितें म्हाका खबर ना की फर्स्ट टायम वयता मागीर तुमकां दाखयता मागीर तुमकां ओके. सो जस्ट भायर सरला शिव येयली की तुमकां मेळटा मागीर ओके. चला कितें हाडलें फॅन फॅन हाडला शिवान तर म्हाका न्यू फॅन घेतला दाखयता तुमकां मागीर. म्हणजे खंय ट्रॅव्हलिंग एक्चुअली ते पयलीं घेवंक आसलें ते आतां सोंपा आतां डिलिव्हरी लागीं येयला. सो एक्चुअली म्हाका ते पयलीं घेवंक आसलें म्हणजे खंय ट्रॅव्हलिंग करतना धाकटेचे फॅन घेतला हांवें म्हणजे एमेझॉनाचो ऑर्डर केल्ले काल आयले तेणें बरें आहा बरें स्पीड फास्ट येता. दाखयता तुमकां मागीर हांवें दाखयता चार्जिंग करून हाडला. सोणा हाय म्हण हाय हय थंय तेंच म्हटलें रेयांच्या गाडयेन बसल्यार उडपाक मन येना. हय आयज फूल डे रावंड मारया ते गाडी मातशी चालू जावंक जाय न्ही आनी हो हांगा ते हात लायता हेका मागीर हांव हात लायनाका म्हणटा कित्याक लोकांची गाडी भंय दिसता न्ही ताका लागून हें ओपन करता तें ओपन करता. सो सावकाश चल म्हटलें. सो आतां ब्रेकफास्ट न्ही शिना टायम जालो च्या पडूंक ना पोटान च्या पडना जाल्यार काय काम जायना. आमच्या कॉलनी न्ही आसा कसलें ते सोसायटी मिटींग आसा थंय तेणें हें घातलां स्क्रीन साऊंड प्रोजेक्टर घातला आकाश हायसर जस्ट आमच्या कॉलनीनूच मिटींग आसता न्ही ताका लागून. सो ते चालू जाले आतां जस्ट 10 का 10:30 स्टार्ट जाता ते. सो ते घातले आतां आमी तो भायर सरता ओके. सो चला तुमकां दाखयता खंयचे रेस्टॉरंट तें नांव कितें तें ते रेस्टॉरंटाचें नांव आसा सांबार. आतां पळोवया सांबार कशें लागता तें पळोवया. म्हणजे साऊथ इंडियन आसतलें चड करून साऊथ इंडियन आसतलें ट्राय करया. आमी आतां टेम्पलां वयता न्ही त्या हायवेचेरूच आहा ते ओके. दाखयता तुमकां मागीर ओके. चला रेहानाच्या गाडीनी फुडें अशें बरें आहा हे पळयात फूल डिस्प्ले फाटल्यान सगळें फाटल्यान फुडल्यान सगळें दिसता अशें ना. हय 360 कॅमेरा आहा खंय. आमच्या हितून कितले कॅमेरा कांयच ना अशें आसा बरें आहा. आनी हांव आतां बसला न्ही जे सकल मागीर सायडीन अशें न्ही वारो म्हणजे एसी येता वारो येता बरो फाटल्यान बिटल्यान बरें वारो येता आनी हांगा दिसता कितें म्हणटा हांव हांगा बरबट्टा शिव सकल हात मारता हांवें म्हणटा फाटल्यान वारो येता म्हटलें हांव हांगा बसला पळय हांगच्यान पळय थंड वारो येयलो कितें म्हणटा ताका आमकां कितें खबर गाडयेचें कितें तूं कितें आसलो सांग म्हाका काय ना आनी हांगा आतां बसला न्ही भोकार बी अशी वारो येता म्हणून न्ही उठोवंक मन येना मागीर एकदम बसले की अशें आसूंक जाय. असलें घेवया आमी गाडी हा पुरो तुका ही गाडी घेवन दाखय मागीर लॅमोगिनी फॉर्च्युनर मागीर पळोवया. लॅमोगिनी स्पेलिंग सांग. फॉर्च्युनर ऋत्विक फॉर्च्युनर घेता खंय ओके. चला कितले घेता गाडी पार्किंग जागो ना हांगासर आमच्या कॉलनीन. चला हा पुरो तूं घे आनी फ्रेंडाक दान कर आमकां दिनाका. काल रेहनान कॉल केल्लो व्हिडिओ कॉल तो भायर शॉपिंगाक गेल्लो न्ही मँगो दाखयतालो वरायटी कसले लांब सारके
आमच्या भशेन अशे गोल रावंड अशे मँगोज न्ही, लांबट सारखे. आणि कितले 30 दिरम किलो 30 दिरम किलो. आम्ही आयकून शॉक जाले. आणि किलोन ते अशे डझन अशे ना न्ही थंय, किलोन. तो आणि व्हरायटी हा दाखयल्ले खंयचे पाकिस्तानचे, इराणचे असले. तो तेणे कॉल केल्यार आमकां मातशें पळोवंक मेळ्ळें. सो गोंयचे कांय येवंक ना खंय न्ही, म्हणजे इंडियाचे कांय येवंक ना. इंडियाची चडशी नासलेले, चडशी लांब सामकी डिफरंटूच मँगोज. पण स्वीट आसता ते. बादामी दाखयल्ले हांवें. बादामी स्वीट आसता. बादामी ट्राय करूंक जाय. हांगा येता न्ही बादामी. ट्राय बादामी न्ही स्वीट आसता, म्हणजे लांब आसता मातशें ते स्वीट आसता. तो काल ताणें कॉल केल्ले, तो बरी दिसलें पळोवन ते मार्केट. सो पावली आमी हांगासर. कशें ना ते कदंबा प्लेटो दाखयता तुमकां रेस्टॉरंट. सो हे बिरे गाडी येता. सो हो आसा रेस्टॉरंट. हे पळयात सांबार खंय आनी गर्दी आसा. चल बेगीन वचून पयली टेबल बूक कशें नात. सो हांगासर सगळें साऊथ इंडियन आहा. हे पळयात कितें जाय गे. हांव घेता मसाला डोसा. कितें आसा खूब आसा. सो हेंचे न्ही अशें आसा, वयरू आसा न्ही, वयर एसी दिसता. हांगा बसता. हांगा न्ही सेल्फ सर्वीस आहा. मेळटलें खावंक जातलें. आनी तुका घेतला इडली सांबार जाल्यार खावपा जाता. हय. सो हांगा आसा मसाला डोसा. घे हाती दवर टिश्यू पेपर, हाती दवर. तूं चला ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर सांगता तुमकां कशें आहा तें. तो जस्ट जालें आमचें ब्रेकफास्ट. आनी ब्रेकफास्ट कशें आहा, बरें आहा. मम्मी नाका म्हणटाली मसाला डोसा, कित्याक तिका तशें आवडना मसाला डोसा. इडली हें नासलेलें उपीट, सो आवडलें. आनी चटणी तुका सांगू, वायट चटणी सेम जशें आमगे करता तशें टेस्ट बरें आसलेलें. नॉर्मली न्ही अशें चटणी बी बरें मेळना आनी बरें करनायत खंयच्या रेस्टॉरंटान. हेणें बरें केलां. आनी तुमकां सांगू इतलें रश, वयर सगळें फूल. सगळें बंद केलां दार. हय, वयर सगळें फूल. लोक सगळे गाडयेन बसून खातात. म्हणजे इतलें रश तुमकां सांगू. बरें आसा. फर्स्ट टायम आमी येयला, पण ओवरऑल बरें आसा. येवचीच तुमी, कळ्ळें. जस्ट हायवेचेरूच आहा तें. तूं सगळें ह्या जालें कदंबा प्लेटो. जस्ट हायवेचेरूच आहा तें सांबार म्हणून. नेक्स्ट टू हिल्टन, डबल ट्री हिल्टन हॉटेल हांवे. नेक्स्ट टू डबल ट्री हिल्टन. सांबारू काय चटणी सांबार. चटणी सांबार. शिवाय माझे चटणी खाल्ले, आपले चटणी खाल्ले. हां बरें जालें. ओके चला जायटी तुमकां आनी हांव टेंपलान मेळटा. ओके. सो जस्ट पावली आमी देवळान म्हादोळ. पार्किंग ना हांगासर. आनी लोक न्ही अशें करतात, मातशें गाडयेंतल्यान देवासर न्ही फाटल्यान गाडयो बीन रावता न्ही, तांकां थारो ना देवासर, हॉर्न मारत रावता. बरें तापयलें हांवें. अशें रावंक जाय न्ही. पळयता न्ही तुमी फुडें कोण देंवता म्हणून. रस्तो सामको धाकटो आहा. असले लोक हांगासर हॉर्न मारत आहा. आनी आमकां टेंशन तर रेनाची गाडी मातशें म्हटलें सारकें सांबाळून खंय तरी दवर म्हटलें. दिसांची गाडी न्ही. ओके तो गेला आतां शिव पार्किंग करपाक. पार्किंग मेळ्ळा बरें आहा. असले लोक हांगासर मातशें तांकां पाशियन्स ना. सो हुटयेचें सामान बीन न्ही हांव कांय घेवचें ना, कित्याक प्रेग्नंट आहा न्ही. हुटी बीन भरूंक जायना देवीक. जस्ट पांय पडोवन देवाक फुलां बिलां घालून येतलें. ओके. आनी तुमकां सांगता आमी येयला म्हालसा. हय म्हालसा देवळान येयला आमी. आनी आमचो कुलदेव हो, कळ्ळें न्ही, म्हालसा. ओके. मागीर एकदां बेबी जालें की मागीर आनी मागीर 3 to 4 मंथान परत येतली आमी हांगासर. तेन्ना हांव उटी भरतलें. पण आयज उटी भरचें ना. मेवळें पार्किंग लोकांक थारो ना न्ही. हय. सो हांगासर न्ही सगळें उटीचें सामान बी सगळें हांगा मेळटा. पण फुलां घेवया आमी थंयसर न्ही. आनी उटी घेवंक मेळचें ना. उटी घेवंक मेळचें ना. उटी भरचें ना हांव. कडे बारीक दिसता म्हाका. फुलता की ना कोण फुलता घे की तू. ना रे राव रे. माणून घ्यायचें माळपा. आनी देवीक 120. आनी भितर आनीक आसा. आनी थोडे न्ही हांगाय बसता फुलां बिलां घेवन. आईन हें घेतला मोगरा माळपाक. कित्याक मोगरा म्हाका खूब लायक. सो पयलीं पांय धुवन घेवया. चला म्हाका ऑन करून दी.
पाय स्लीप जाता. सो भितर न्ही तशी व्हिडिओग्राफी घालाव ना आनी 12:30 आरती आसा सो आमी आरती रावतली दिला न्ही ताका लागून जाल्यार सांग भितर 11:30 बसतली भितर आमी 12:30 आरती आहा ते बारीक बारीक व्हिडिओ घेता हांव भितर चला. आनी आयज न्ही खूब रश आहा आनी आमचे म्हालसा देवीचे दीस न्ही संडे देवीचे दीस आसता. आयज खूब लोक येयला. आवय पांय सामके गरम जाता न्ही गे तापला जमीन शी पांय धरपा जायना. ही पळय 60 रुपया एक खंय मोगरा बरें हा. हांव मागीर केंस बांदतलें आनी माळटलें. काय मारपाचें चालले दर्शन घेवन आतां बसला आमी आरती टायम आसा हांगा एक बसपाक चेअर मेळ्ळे ते सकयल बसूंक जायना न्ही ताका लागून. सो जालें आमचें दर्शन. चड व्हिडिओ काडूंक ना भितर मातशें काडलें हांवें मातशें तुमकां मातशें देवीचें दर्शन जावं म्हणून. गरमीन बुडलें न्ही पळय फॅन शिणातान ऑर्डर केला म्हाका. हा कितें बरो वारो येता भितर सामकें बुडलें सारकें आनी गर्दी न्ही ताका लागून जालें आमचें बरें. कितें गरमी येता म्हाका हाडला आनी हो घेता खंय. गाडी हांगा तापली वतान दवरलेले. ओय सॉरी बाबा नाका. सो जालें आमचें आतां आमी वयता जेवपाक. सो पळोवया शिणातान एक रेस्टॉरंट पयलां जें केन्ना आमी वचोंक ना फर्स्ट टायम वयता. ओल्ड गोवा तें न्ही ओल्ड गोवा लागीं आहा सायडान आहा तें ओके थंय वचून तुमकां दाखयता खंयचें रेस्टॉरंट तें चला. सो थंयसर न्ही हें बसलां कुकुंबर सामकें फ्रेश आहा म्हणजे तळणें कशें सांगलां शिणातां घेवन यो म्हणून गेला हाडपाक. बरें हाडला न्ही बरं 2 वाटे 2 वाटे हाडला खंय एक वाटे हाड बारीक आणि मोठे हाडला कशें 100 100 रुपया रुपया वाटे. टेंडर आहा बरें कोशिंबीर आनी अशें मीठ लावन खावपाचें. आतां खावपाचें थंड न्ही हें ताका लागून चल घे. रेस्टॉरंट नांव आसा आदलेम गोंय दाखयता पळय जस्ट ओल्ड गोवा सायडीन आसा तें चड पयस ना. काट पळय बरें न्ही हांगासर न्ही केन्ना येवंक ना म्हटलें पळोवया आयज येवया भायर येयलात न्ही भायर आमी हांगासर येवया म्हटलें. सो खंय एंट्रन्स खंय आहा चल या न्ही क्रॉस कर. ए उदक दवरला चल यो चल 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 शिना. वा हांगा बरें आहा. बरें न्ही म्हणजे आदले गोंय न्ही ताका लागून सगळें आदले काळाचे प्रिंट हें न्ही तेची ना प्रिंटर हें पळय ते फुडें कशें न्ही बरें आहा न्ही. फाटल्यान पळय तें मंगेशी टेंपल सो हांगा आयज हांगासर आयज संडे थाली आसा खंय किंगफीश बांगडे आनी प्रॉन्स. सो हांवें मम्मीन आनी शिणातान घेतला शिणातान कितें घेतला किंगफीश आनी हांवें मम्मीन घेतला प्रॉन्स थाली आनी एक ड्रिंक आमी एक न्यू ट्राय करता पिंक लेमनेड म्हणून सामकें डिफरंट आनी शिणाणें एक प्लेट घेतला. पळोवया आतां आमचें जेवण कशें आसा पळोवया मागीर सांगता तुमकां ओके चला. उठ सो हांगासर घेतला आमी पिंक लेमनेड ट्राय करून पळयनात हें मातशें सामकें डिफरंट केन्ना पिवंक ना आमी सो म्हटलें ट्राय करया म्हटलें. बरें आहा मिक्स कर बरें आहा. सो पिंक लेमनेड टेस्टी आहा
असं लिमिनेड मॉकटेल ते खूप कमी पिता आम्ही फक्त लिंबू पाणी पिता चडशी काय म्हणटा अशें ट्राय करूया म्हटलें बरें हांगासर न्ही थाली इल्ले आसा तुमकां दाखयता हें पळयात थाली अशें आहा मम्मीन न्ही हांगा उकडे घेतला उकडे शीत पापड आसा आनी एक चपाती आहा कोकम खीर आहा आनी भाजी आसा हांगासर तेंडलीची भाजी तिसऱ्यो आनी आंबोटी प्रॉन्स करी किशमूर पिकल सलाड आनी प्रॉन्स तीन दिता आनी शिवाचे सेम आसा फक्त शिवान घेतला किंगफीश सायज दाखय किंगफीश सायज बरो व्हडलो आहा आज शिव सारको मारता किंगफीश घेता आनी हांगासर घेतला शिनाणे हेजे फ्रायड रायस हां तुका प्रॉन्स फ्रायड रायस ऑर्डर केला हां कितें तुका फ्रेंच फ्रायज रा बरें आहा शिनाणे शिनाणे पळया फाटल्यान शेल आहा आनी शिनाणे वयर एक ट्राय मारया म्हटलें तूं कितें जाय रे आनी बरें ताका हें केलां प्रेजेंटेशन हें पळयात सो ओके जेता आमी मागीर तुमकां सांगता ओके जेता आनी मागीर तुमकां सांगता कशें आसा तें ओके चला सो जालें आमचें जेवण आनी जेवण सामकें टेस्टी अशें ना टेस्टी बरें आहा सगळें क्वॉन्टिटी कितें आसलेलें भितर पळय सगळें बरें आहा आनी मेन म्हणजे न्ही किंगफीश आनी प्रॉन्स घेतले न्ही सामकें फ्रेश आहे किंगफीश तरी खूपच फ्रेश आसलेलें अशें ना बरें आसलेलें सो तुमकां हांव प्रायस दाखयता हांगासर सो हांगासर पळयात आमी घेतलेले एक प्रॉन्स फ्रायड रायस 280 आनी शिनाण्यो फ्राय घेतला 600 मागीर किंगफीश थाली आनी प्रॉन्स थाली आहा पळय सेम रेट 300 आनी पिंक लेमोनेड घेतले ते 275 एक आहा पण बरें आसलेलें बील जालां इतलो 2735 पण वर्थ इट इज बरें आहा जेवण टेस्टी आहा तुमी येवचें एकदां येवन ट्राय करात बरें आहा सामकें जेवण टेस्टी सामकें उकडे रायस सुरय म्हणजे हें तें बासमती आसलेलें बासमती रायस तें कळ्ळें न्ही पूण बरें आहा 10 out of 10 न्ही ना आनी शिनाणे सामकें सायज मोटे आसलेले आनी चड ताका रवा लावन फ्राय करूंक ना लायट टेस्टी आवडलें आयज आईची पार्टी आई बरें आपण पे करता खंय कर म्हटलें सो हांगासर म्हटला इफ यू लायक द फूड मेक सम नॉयज खंय सो हांगा बेल मारूंक जाय मार रे पुरो सो हांगासर न्ही अशें बेल मारूंक जाय जेवण आवडलें जाल्यार आनी कितें देव बरें करूं डू विजीट अगेन आदलें गोंय चला या सो आतां आमी येयला ओल्ड गोवा चर्चीन जस्ट लागींच पावला न्ही शिव पावलो वचून देवा पांय पडून येवया म्हटलें कित्याक ह्या टायमार सगळें देवाचें ब्लेसिंग आसूंक जाय न्हू शिना हय सो खूब रश आहा म्हणजे ट्युरिस्ट खूब आहा तुमी पळोवंक शकता चला मेणवत घेतला मम्मी अशें न्ही सो भायर बरें डेकोरेशन केलां म्हाका वेडिंगा दिसता हय वेडिंग आसा भितर हय सो आयज वेडिंग आसा न्ही भितर सो अलाव ना भितर वचपाक डेकोरेशन बरें केलां न्ही केन्ना वेडिंग तें 27 आयज हय सगळें बंद केलां हेंच्यांनी सो मेणवात बीन न्ही आतां लावपाक मेळना पयलीं 5 years जाले आतां बंद केलें खंय कोणाक तरी आतां बंद केलें खंय तेणी मेणवात लावपाचें शिव आनी ऋत्वी गेला वयर ते कितें हें आसा आर्ट गॅलरी तुमी वचा म्हटलें हांव येना सो हांगासर सगळें जाण रावला बरो आनी चेडो ब्रायड आनी ग्रूम सामकें बरें दिसता आमी रावला तांकांच पळोवपाक तेतून ते चुडतो त्या गाडयेन बसला आनी चेडो तो त्या गाडयेन बसला आमी रावला सगळीं जाण रावला तांकां पळोवपाक लोक पळय कितले आहा तेवटेन चड ना हेवटेन चड आहा हे पळयात बरें न्हू शिव वयता खंय कातराक ओदोना रावन पळयता बरी दिसता चिडू न्ही हय तेंचे फोटोशूट चालू आहा मातशे बारीकशे व्हिडिओ घेतले हांवें ओके चला या न्ही आनी कांय ना आतां आमी घरा वयता डायरेक्ट सो म्हटलें ब्लॉग हांगाच एंड करया ओके तो आयचो व्हिडिओ कशें आसतलें प्लीज कमेंट करात आवडलो जरा लायक करात शेअर करा आनी चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friend. Please
remember to subscribe to Better Lango Festival. आई बाय बाय चला. सो बड्डे विश करता. काल आम्ही व्लॉग घालून असलेले तो काल बड्डे असलेले तर नाव असा इंजेला फर्नांडीस. बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ अँड हॅपीनेस. देवा तुझे हेल्थ बरे देवाच्या देवाकडे मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे इंजेला फर्नांडीस. नेक्स्ट असा इलियाना डिसोजा. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुझे हेल्थ बरे देवाच्या वेळेस देवाकडे मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे इलियाना डिसोजा. आणि असा बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे वेनो फर्नांडीस. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुझे हेल्थ बरे देवाच्या वेळेस देवाकडे मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे वेनो फर्नांडीस. आणि आयज असा बर्थडे सलोनी शेट्टी. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुझे हेल्थ बरे देवाच्या वेळेस देवाकडे मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे सलोनी शेट्टी. आणि बर्थडे असा जॉलिस्टर अंताव. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ अँड हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरे देवाच्या वेळेस देवाकडे मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जॉलिस्टर अंताव. Happy birthday and many blessings to you. May God, may God, come to happy birthday. चला बाय. Bye.